तोवळ जुआंचे सीस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फारिजेव साबार पावटी उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशेत गी. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी तोवळ ते उपास करतले. कोणीय मनीस पोरण्या वस्तुराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्रांची सुतां वळून काडटा आनी ताचो फाळो आनीकय व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां पुडटात. अशें वायन गळोवन वेता आनी चिलांय विबाड जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात. होरेत आपणा सांगाता आसतना उपासाची गरज ना म्हूण सोम्यान म्हणलीं उतरां, हांवें कित्याक आतां उपास करी जाय म्हणलें सवाल करूंक अवकाश करता. उपास करच्याक साबार कारणां आसात. तो देवा आनी आमचे मदलो बांद घट करचें साधन. ताचे द्वारी आमी आमच्या सैमीक वडण्यातावन मुक्त जावंक बोळ जोडता आनी स्वादमन करूंक शकता. अशें केल्ल्यान देवूच आमचें सर्वस्व आनी ताचे विने कितेंच गरज ना म्हूण परगडटा. सोमी सदांच आमचे मोदेगाच आसा तरी आमी संवसारी राटावळींक वळख जावन ताका विसरता. ह्या वेळार आमकां उपवासाची गरज आसा. हो उपवास खाना जेवणाचो न्हय, बगार संवसारी वस्तूतावन मोन पयस करून दैवीक संगतीक चड महत्व दिवचो. सोम्या संगी सदांच आसच्या व्यक्तीक उपवासाची गरज ना, पूण सोम्या संगी सदांच आसचे पासत उपवास उपकारता. आधुनीक संवसारांत पोरण्याक कांयच ना. हर एका क्षेत्रांत सक्कडी नवेसांव आशेतात. आयच्या वचपांनी पोरणे आनी नव्या विशयांत आमी आयकता. पयल्या वचपांत दाविदाची पोरणी पडलेली झोपडी नव्यान बांदतलो म्हणलो उल्लेख जेजू दाविदाच्या पुतांतय दिसून येता. पुर्विल्ल्या चिंतपा बदलाक नव्यो रिती आदारया म्हणून वायन आनी चिलांचो दाखलो दिवन जेजू आपूण नवो वायन, नवें साव, नवें चिंताप, आमची नवी जिणी म्हणल्यार चिलांनी घालूंक उलो दिता. इस्रायल सगळ्या राष्ट्रांक आपले ताब्यांत हाडटले. सुक्या पर्वतार दाका सोरो वळचे बरी करतलो म्हणली सरेस्पराची उतरां निजायकी खरी जाल्लें तें दिसून येता. देव आपल्या उतरांनी विश्वासी म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. सांत हेस्परियस आनी सांत जो रक्तसाक्षी. एशिया मायनरांत पांपिलिया शहराच्या अट्टालियांत चक्रवर्ती हेडियन हाच्या काळार सा हेस्परियस आनी ताची पतीन सा जो नांवाच्या ग्रेस्त रोमागाराचे गुलाम जावन आसलीं. ती जल्मान
क्रिस्तांव तरी बोवार्थाच्या संगतींनी तांणी निर्लक्ष्य दाखयल्ली. पूण तांचे दोग पूत सिरियाकूस आनी थियोडुलूस हांणी उत्तीम क्रिस्तांव शेगुनिजींनी जियोवच्याक तांणी विशेष सत्राय घेतली. आपल्या पुताचे बरे देखी वरवीं ती आपल्या बोवार्थी जिणेचे निर्लक्षतेय लज पावली. दनयान तांकां दिल्लें बोंब्याक अर्पिल्लें खाण सेवंक तांणी निराकरसिलें. देखून तांकां कैद केलें आनी तांचो विचार करतना तांणी दृढ बोवार्थ्याची उसारणी केली आनी दनयाच्या देवाक मान करूंक निराकरसिलें. ह्या खातीर तांच्या दोळ्यां मुखार तांच्या दोगां पुतांक दोगदवणेक बली केलें. ह्या वरवीं ती बोवार्थ सांडटली म्हूण चिंतलें जाल्यार एकल्यांनी क्रिस्ताक निराकरसिलें ना. ह्या रागान कॅटलुसान तांकां जिवेंस उज्यांत भाजलें. सांजोक निकेपिल्ल्या जाग्यार कॉन्स्टँटिनोपलांत जुस्तिनियासान तिच्या मानाक एक इगर्ज बांदली. दोगांय सांताच्यो थोड्यो रेलिक्यो क्लेरमोंट म्हणले कडेन व्हेल्यो. थंय आजून तांकां मान करतात. एका खऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबांत वाडचें कितलें संतोश भरीत. एका बापायचें आनी आवयचें कायदे समजोनीन पाळूंक भोव जागृत जावंक जाय. आवय बापूय भुरग्यांक एक आरसो जावन आसात. भुरगीं तवळ तवळ ह्या आरशांत पळयतात. देवाक आनी मनशाक खुशी करच्या भक्तीक भुरग्यांची हांव बापूय आवय जावन आसा म्हूण जर हांव म्हणूंक सकान तर कितली समाधान